पंढरीनाथ महाराज की जय. हरे श्रीनिवास. वासुदेवन भजिसो वासुदेवन भजिसो वरटु मनवे. वासुदेवन भजिसो वरಟು ಮನವೇ ಹೊರಟು ಜೀವನವೇ. ನೆಂಟರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ 4 ದಿವಸವಿದ್ದರೆ, ನೆಂಟರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ 4 ದಿವಸವಿದ್ದರೆ 8 ದಿವಸದ ಆಯಾಸ ಅಟ್ಟಬಹುದು. 8 ದಿವಸದ ಆಯಾಸ ಅಟ್ಟಬಹುದು. ಉಂಟು ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂಬ ಧೈರ್ಯವ ಬಿಟ್ಟು, ಉಂಟು ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂಬ ಸಂಭಾಗ್ಯವೆಂಬ ಬಿಟ್ಟು ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯ ಭಜಿಸೋ ತುಂಟ ಜೀವನವೇ. ಈ ಸಿರಿಯ ನಂಬಿ ಹಿಗ್ಗಲು ಬೇಡ. म्हणून कनकदास सांगता. कोणालाय घरल्या वचून आमी एक 7 की 8 दीस राबले म्हणलें तांणी खुशी पावता ती आमकांय खुशी जाता. मागीर कितले दीस राबूं साध्य आसा? साध्य ना. मागीर आनी एक घरल्या वचूं का तितलेच. कोणाय आमगेले संबंद म्हूण जाल्यार ताका कितली मोल आसा तेच सांगता. केवल 7-8 दिसाचे आयास वतले आनी त्या व्हड सौभाग्य मेळ्ळें म्हणल्यार एक गोड्डू धैर्य नाका. ही ताका म्हूण म्हळ्यार तांतू सूख ना. सूख खंयचें आसा म्हूण म्हळ्यार परमात्मान नामस्मरण निरंतर करचें तूं. तशें जाल्यार मितीन हें पुरा नश्वर जाल्यार एक विचार आसा पळय, स्वल्प दीस कोणाल घरल्या वचून राबची की एक सकी मेळची तसले एक विचारू तें तूं हें सिरी म्हळ्यार संपत तूं नमगून वायट जावं नका. परमात्मान नामस्मरण करी म्हणून तसले एक कनकदासाल दिव्य संदेश आवटू आज आमगेले भजन सम्राट भजन प्रारंभ करूया आमी. आज आमगेले मुखारी एक श्रेष्ठ भजना मंडळी आयिल्ली आसा. श्री महामाया भजना मंडळी बंटवाळ. बंटवाळ म्हणटना आमी कुडगांवचे कसं म्हूण म्हळ्यार आमगेले समाजाचे बंटवाळकी, कारकाळकी, मंगळूरकी हे पुरा व्हड एक भजन मस्त 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 वर्स तकून म्हळ्यार 50, 60, 100 वर्स तकून भजनेचे एक व्हड सेंटर्स म्हूण सांगेत. तसले एक सांस्कृतीक जावन अति श्रीमंत जाल्यार केला पुरा गांवांत तकून मस्त भजना मंडळी आसा. तशें आज बंटवाळा तकून आयिल्ले तसले भजना मंडळीचे भजन आमी सकळन आयकून धन्य जावया. तांकां भजन कोरता म्हूण हांव प्रार्थना करता. मूषकवाहन मोदक हस्ता चामरकर्ण विलंबित सूत्रा वामन रूप महेश्वर पुत्रा विघ्न विनाशक पाद नमस्ते 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 नमः. रजताद्रिनिलयन रजनीशधरना रजताद्रिनिलयन रजनीशधरना
सामज चर्माभरणा शुभ कामित फलदायकना सामज चर्माभरणा शुभ कामित फलदायकना वामदेव मुनिसुतना वामदेव मुनिसुतना श्रीवर श्याम सुंदरना श्याम सुंदरना श्याम सुंदरना प्रेमद सखना श्याम सुंदरना प्रेमद सखना तोरे पार्वतीये शंकरना तोरे पार्वतीये शंकरना तोरे पार्वतीये 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 शंकरना नमोस्तुते 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 नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते 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 शारद माता नमोस्तुते 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 शारद माते नमोस्तुते शारद माते नमोस्तुते शारद माते नमोस्तुते प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया हे पवन पुत्र हनुमंता बल भीमा आंजनेया हे पवन पुत्र हनुमंता बल भीमा आंजनेया बल भीमा आंजनेया बल भीमा आंजनेया हर हो जय हो जय हो आंजनेया जय हो जय हो जय हो आंजनेया 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 ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಎಂದಿಗಾವುದೋ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಎಂದಿಗಾವುದೋ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗದಿಂದ ನೊಂದೇ ಹರಿಯೇ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗದಿಂದ ನೊಂದೇ ಹರಿಯೇ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಎಂದಿಗಾವುದೋ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಎಂದಿಗಾವುದೋ
करी या दिनावरी रामा दया करी ह्या दिनावरी रामा दया करी ह्या दिनावरी स्मरण मौन काई करनी काम क्रोध मोह सोडी मिथ्य संसारा तोडी मिथ्य संसारा तोडी पार तू करी रामा दया करी ह्या दिनावरी रामा दया करी ह्या दिनावरी संसाराचे मायेंदू पोणू हाव हाव मे गेले म्हणू संसाराचे मायेंदू पोणू हाव हाव मे गेले म्हणू व्यर्थ गेलो नर जन्मो व्यर्थ गेलो नर जन्मो पार करी उद्धार तू करी रामा दया करी ह्या दिनावरी रामा दया करी ह्या दिनावरी भवभयहारी गोदंडधारी भवभयहारी गोदंडधारी राग राग रे मुरारी राग राग रे मुरारी व्यापला तू चराचरी व्यापला तू चराचरी कला प्रसन्न हरी रामा दया करी ह्या दिनावरी रामा दया करी ह्या दिनावरी रामा दया करी ह्या दिनावरी बाई नारीद मेले एकांतवे बाई नारीद मेले एकांतवे ताई तीरिद मेले तवरासे ताई तीरिद मेले तवरासे बाई नारीद मेले एकांतवे बाई नारीद मेले एकांतवे कಣ್ಣो केटा मेले कडूरूप
ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೆಲೆ ಭಜನೆ ಬಗ್ಗೆ आमगेले योगेश किणी माम कसं म्हणतात म्हणून पळया. हरि ओम. श्री महामाया भजना मंडळ बंटवाळ भारी चंद रीती सांगितलं सर. आम्ही विशेष जाऊन या तुमगेल कथीर म्हणून सांगचे नाही इन जनरल जाऊन सांगितलं री पुरा मंडळीच्या एक अर्थ कोण गेलं सर विषय कसं म्हणून सांगलं री खंयची एक भजन सांगता जालं री ताजे अर्थ आम्ही घेऊन सांगलं री ताजेवर मस्त एक म्हणे भक्ती आणि विश्वास आमकां मेळटा म्हणून सांगीत. तुम्ही त्या सज्जनर संघ ಎಂದಿಗಾಹುದು ದುರ್ಜನರ ಸಂಘದಿಂದ ನೊಂದೆನಯ್ಯ म्हणून सांगले. ಹಂಗ ದುರ್ಜನ ಮಳ ಕೋಣ म्हणून एक ಪ್ರಶ್ನೆ येता. ಮುನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದು ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ म्हणून सांगला. हे दुर्जन कोण म्हणरी एक शास्त्रांत एक लायक एक गादे मात म्हणी येतं अति ಆದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷಬಹುದಯ್ಯ म्हणून. चढ जाल्यार अमृत वर विष जाता काही पोट्टा बोकना तिला एक राशी मृष्टान भोजन दिलं कसं जाता ताका जेवचें जातो जायना. तशींची आमगेल देहा भितरी अरिशड वर्ग म्हणून आसत ताका आमी वैरी म्हणून सांगतात. सज्जनर संघ म्हळ्यार अरिशड वर्ग प्रत्येकल्या देहांत आसा काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य म्हणाल ते चड जाले कुडले अरी जाता म्हळ्यार शत्रू जाता की आमगेल. तशी ती भारी चंद अर्थगर्भी जावन भजन तुम्ही सांगला भारी कुशल मागीर मागीर भारी प्रितीची भजन ती. तशींची विंगड पुरा भजन सांगला लास्टाची कन्फ्युजन जालें तुमगेलां तो बट ते सहज जावन आशिल्लें जाल्यार कॉर्डिनेशन भारी लायक आशिल्लें. तुमगेले युनिफॉर्म्स आनी तुमगेले हिम्मेळ ताळमेळ मस्त चंद जाला. तुमकां सर्वांक देव मस्त बरें करो म्हणून सांगताची नरसिंह नायक मामान सांगलें बाई नारीद ಮೇಲೆ ಏಕಾಂತ म्हणून तांणी भारी 38 वर्स फुडें रेकॉर्डिंग केलें. म्हाका समज हुडगा आसा हांव काय गेल्यार सांगचें आसा भारी चंद अर्थगर्भ येता तत्वगीत तें एक तशींची तें सांगलां आनी प्रति एक चंद रितीरी कॉर्डिनेट केला म्हणून तुमकां सांगताची धन्यवाद दिता. गिरीश नागेश प्रभू कसं सांगता ती. हे मंडळी पळयतना भारी खुश जाता. एज इज नॉट ए काउंट म्हणून सांगून हांगा दिसता सर पुरा मलगड माय बैसल्याची हार्मोनियम जो तबलान जो भारी चांग कॉर्डिनेशन आणि वरला विषय पुरा योगेश किणी मामान सांगला. धन्यवाद. चंद जाला तुमगेलें भजन प्रारंभात तुम्ही एक गणपतीले श्लोक म्हळ्यार ते बरें येयले कोण गोतस की तुमकां. मूषिक वाहन मोदक हंसलेखान बरें नाही नाही त्यातनं हंसलेख फिल्डातून आशिल्लो विजय शंकर नाही विजय नारसिंह हां ताण बरें येयलें तसलें हांव कसलें सांगता म्हण म्हळ्यार तुमकां म्हण नाही आयकतल्यांक पुरा जनाक कळका म्हूण हिताक म्हण म्हळ्यार हें पद सगळेची आमी पुरा सान्नासतना आयिल्लें तसलें एक चंद भजनेचें एक सेट तें गणपतीले ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ताजी ಒಟ್ಟು अशी तसलो श्लोक हे भारी चंद एक 4 पद आसता तूं त्या चंद जाला म्हणलेलें मागीर तुमी केलो पुरा म्हणलेलें भजन भारी चंद जाला म्हणलेलें आनी तुका कसलय ತೊಂದರೆ ना जाल्यार आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ कॉर्डिनेशन आसल्यार चांग बट तुमगेले हें प्राय एक तुमी इतली कॉर्डिनेशन केलेलें भारी चंद आसा. मागीर बाई नारीद ಮೇಲೆ ಏಕಾಂತವೇ चंद जाला तें म्हणलेलें खुशी जाल्या त्या बाई आयकून सज्जनर संघ पुरा सिलेक्शन्स पुरा लायक आशिल्लें आनी ಸ್ವಲ್ಪ कॉर्डिनेशन म्हळ्यार आनीकय चंद जाता. इताक म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಬೈसून प्रॅक्टीस करची तितली सुलभ ना सकडानय मेळका नवें जाल्यार मेळ्ळलें आनी तुमी चंद केला कन्फ्यूज करून घेवं नाका काही भजन म्हणटना कन्फ्युजन अगत्य ना. इताक म्हळ्यार तें म्हणका की हें म्हणका की हें म्हणका की तें म्हणका केन्नाय कशें म्हळ्यार आतां एक 20 निमिश भजन म्हणूंक मेळ्ळें म्हण जाल्यार एक 15 निमिश जाता आमी खंयच्याय टायमार कशी कैद करूं येता म्हळ्यार एक प्लॅनिंग करून घेतल्यार आसपड्याक करूं जाता. 15 निमिश येताय आमी फुल्ल म्हणटा वच्चा 15 निमिश जाले म्हणटना आमगेले चड वरला म्हण जाल्यार तेन्ना एक खंयचेय एक स्कीप करून तेन्ना एक कशी म्हणूं येता म्हळ्यार तशें करून चंद करून म्हणूं जाता. आज म्हळ्ळें तुका हांवें तोंदर ना तशी सकडाकय आजी तुमगेलें भजन आयकून खुशी जाला म्हण लेखता
सकडा काही तुमगेल सगळेची एक भजना मंडळीचे प्रति एक सदस्याला एक जीवनांतू अत्यंत सुख संतोष परमात्म दिवो हरिगुरु कृपा सगळेची तुमगेल्या जीवनांतू आसो चांग आरोग्य दिवन निरंतर भजन करचे तसल शक्ती परमात्मा तुमकां दिवो म्हण देवाला मागताची. आज तुम्ही श्री महामाया भजना मंडळी हांगेल भजन ऐकली ती फाई अनेक भजना मंडळी घेऊन हांव तुमगेल मुखार येता ते दळताई सक्कड भजन कराती. हरे श्रीनिवास. नमस्कार. हांव अनिता प्रभू बंटवाळ महामाया भजना मंडळी आमगेल ग्रुपार नांव. तशीची मेगेल नांव अनिता प्रभू जल्लरी ती मेगेल मलगड भयणी तिगेल नांव गीता शेणै तिगेल नांव सबिता कामत हिगेल नांव रूपा शेणै हिगेल नांव वीणा शेणै हिगेल नांव श्रवणा पै लता नांव हिगेल नांव लक्ष्मी कुडवा हिगेल नांव पूर्णिमा कुडवा. बार लायक जाले मस्त मना खुश जाले. एक लायक एक वातावरणा भितर एक भजन म्हणटा मेळचे तसले एक संतोष तो आज मेळ्ळा आमकां. काय म्हण तशीच उलोवचाना 4 जजेसान चंद करून आमकां कमेंट्स ऐकला दोन्ही कसं म्हणारी तशी आमकां लायक एक सत्संगांतू कशी आमी मेळ कमळेल एक विशयान ते नरसिंह मामान चांग करून आमकां सांगला. अशीच आमी मुखारसून हे सिनियर सिटीजन जाल्यार तुमगेले हे स्पिरीट आसा पळय ते मस्त चांग आसा उमेदी तशी तुमी अशी ह्या सत्संगार मुखारसून वचाच म्हणून म्हणला. कसं म्हणा मेन कसं म्हळ्यार आमगे JSB समाज आत्त न्ही तले तलांतर फूड तुकून आमगेले भजन संस्कार आशिल्लेच आमगेले एक कम्युनिटी ही तशें जावन हें आत्त चंद जावन मुखारसून चरड बाळपरात हाडता आसा त्या एक भारी संतोषा खबर. बोलो श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की वेदव्यासा बादरायण गोविंदा श्रीनिवासा वेंकटरमणा प्रभु श्री रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय जय सनातन धर्म की.